नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन आयचे जे आमचे गेस्ट स्पीकर आसात म्हणजे अतिथी जे आसात आनी आमकां माहिती करून दिवपी तज्ञ दोतोर आसात ते आसा डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय, गोंयचे नामनेचे जनरल लॅप्रोस्कोपिक लेझर तशेंच लोबोटिक सर्जन आनी ते स्वता डायरेक्टर आसात सनशायन हॉस्पिटल मडगांवचे. तरेकवार संस्था कडेन तांचो लागींचो संबंद आसा. ते जावन आसात अध्यक्ष गोवा सर्जन म्हणजे सर्जन्स ऑफ इंडिया हाचो गोवा चॅप्टराचे, म्हणजे अशें एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व. आनी आयचो जो विशय आमी धरला तो आसा की गॉल ब्लॅडर म्हणजे पित्ताशय आनी ताची दुयेंसां म्हणजे गॉल ब्लॅडर एंड इट्स डिसऑर्डर्स. डॉक्टर तुमकां स्टुडियोन येवकार दिता. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं आमकां सगळ्यांक एक गॉल ब्लॅडर म्हणजे पित्ताशय हें खबर आसा, आयकून खबर आसा, पण एक्झॅक्टली हें पित्ताशय म्हणजे कितें, म्हणजे लेट्स टॉक अबाउट एनाटॉमी, ताचो फंक्शन्स, ताचे ह्या पित्ताशयाचें काम कितें, तें कशें फंक्शन करता आनी वॉट इज इट्स रोल आनी हातून नक्की खडें जाता म्हणजे कितें जाता, मातशें विस्कटान सांगात आमकां. तुम्ही बरो प्रश्न विचारलो. पित्ताशय हो आमचो शरिरांतलो एक अवयव. वो अवयव जो आसा तो आमच्या लिव्हराक तेकून बरगडेच्या उजव्या सायडीन सकल आसता. ताका आमी म्हणटात पियर शेप अवयव. जो पियर फ्रूट आसता त्या प्रमाणे त्या शेपीचो अवयव आसता. आतां हाजें काम कितें? जेन्ना आमी खूब तरेचें अन्न घेतात, आमी प्रथिनां घेतात, आमी कार्बोहायड्रेट्स घेतात, आमी फॅट्स घेतात, हे सगळे आमकां पोटान वचून डायजेशन जावपाक जाय. जेन्ना आमी फॅट्स घेतात तेन्ना फॅट्स पोटान वचून ताचें डायजेशन जावचें म्हणून आमकां एक लिव्हर स्पेशल टायपाचो द्रव सिक्रीट करता. त्या द्रवाक आमी म्हणटात बायल, जावं कोंकणीन ताका आमी म्हणटात पित्त. सो हो द्रव जो आसा तो लिव्हर तयार करता आनी लिव्हर तयार करून ह्या द्रवाक स्टोर करून दवरपाचें काम पित्ताशय करता. हातून आमी असो पॉयंट नोट करपाक जाय, खूब फावटी आमी पेशंट आमकां म्हणटा दोतोर पित्ताशय काडले जाल्यार प्रॉब्लेम कितें जातलो. हांव तांकां म्हणटा कितें की पित्ताशय पित्त तयार करना, पित्त तयार करता लिव्हर, पूण पित्ताशय पित्त स्टोर करता. आनी जेन्ना जेन्ना बॉडीक जाय, हाजे जर आमी एक एग्जांपल घेतलें, आमची घराची वयर उदकाची टाकी आसता, सी ती टाकी उदक तयार करना, एक तर उदक न्हंयतल्यान बायतूंतल्यान नाल्यार पावसाचें येता. टाकी आमकां स्टोर करून दवरता आनी जाय तेन्ना आमकां तें उदक डिलिव्हर करता. सो पित्ताशयाचें काम तशें. पित्ताशय हो बायल स्टोर करून दवरता आनी आमकां जेन्ना बॉडीक जाय, 24 वरां काय आमी जेवण जेवनात, 24 वरां काय आमी फॅट घेनात, जेन्ना जेन्ना फॅट आमच्या शरिरान भितर एंट्री करतात तेन्ना हे फॅट डायजेस्ट जावचे, ह्या फॅटाचें आमच्या बॉडीन एब्झॉर्प्शन जावचें म्हणून गॉल ब्लॅडर कॉन्ट्रॅक्ट जाता. तो एक कॉन्ट्रॅक्टायल ऑर्गन, म्हळ्यार तो असो कॉम्प्रेस जाता आनी स्वताक एम्प्टी करता, रिकामो करता. आनी हें जें पित्त आसा तें सिस्टीक डक्ट म्हणून एक आसता, जी गॉल ब्लॅडरांतल्यान आमच्या मेन बायल डक्टाक जॉइन जाता. आनी बायल डक्ट जी आसा ती आमच्या सेकंड पोर्शन ऑफ डिओडिनम म्हळ्यार फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ताका तो जॉइन जाता आनी तातूंत तें बायल देंवता. आनी हें बायल देंवन जेन्ना आमच्या फॅटी फुडा कडेन ताचें इंटरेक्शन जावन मिक्सिंग जाता तेन्ना फॅट एब्झॉर्प्शन बरें जाता. सो हें आमचें गॉल ब्लॅडराचें पित्ताशयाचें मेन काम. बरोबर. म्हणजे थोडक्यान तुमी एग्जांपल तेंच मातशें फुडें व्हरता की जशें जालें की टाकयेन उदक आसता, ते टाकयेन उदक तयार करना, स्टोर करता. जेन्ना आमकां गरज आसा, फॉर एग्जांपल आमी कितें तरी रांदता, समज आमी कितें तरी किचनान आमकां कितें तरी पदार्थ करपाचो आसा, तेन्ना गरजे प्रमाणे आमी त्या नळाचें उदक घेता, बरोबर, किंवा आमच्या फिल्टरांतलें उदक घेता, जें उदक त्या टाकयेंतल्यान आयिल्लें आसता. तितकें आमी जाय तितकें घेतात आनी वापरतात. आनी तो ताका स्टिम्युलस कितें की आमची गरज अवर नीड, त्या प्रमाणे आमी तो ओपन करता टॅप आनी उदक घेता. सेम वे जशें तुमी सांगलें की फॅटी सबस्टन्स जेन्ना पोटान वता, कितें खाता, तेन्ना दॅट्स एक्ट्स एज अ स्टिम्युलस आनी ताका एक वाल्व आसता, स्फिंक्टर ऑफ ओडी म्हणून. तुमी आतां नळ म्हळें म्हणून हांव सांगता, एक्चुअली हांव तें सांगपा नाशिल्लो बिकॉज देन इट वील गो टू मच ऑफ एनाटॉमिकल डिटेल. पूण ह्या नळा भशेनच एक वाल्व आसता, स्फिंक्टर ऑफ ओडाय, आनी जेन्ना जेन्ना आमी तो वाल्व ओपन जाता आनी तें बायल आमच्या इंटेस्टिनान देंवता. बरोबर. म्हणजे एब्सोल्युटली म्हणजे जशें तुमच्या त्या फिल्टरांतलें उदक तुमच्या आयदनान तोपान किंवा जे कितें तुमी ग्लास आसा तातूंत देंवता तशें. सो डॉक्टर, म्हाका आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा की हो स्टिम्युलस जो आसा तो फक्त फॅट ह्या सबस्टन्साचेर वता काय आनी खंयच्या सबस्टन्सांनी तो तितकोच एक्टिवेट जावंक शकता? ताका मेन रिजन फॅटी फूड, पूण ताका आनी बाकीचे स्टिम्युलस आसतात, हॉर्मोनल चेंजीस आसतात, सो तातूंतय तें गॉल ब्लॅडर स्टिम्युलेट जावपाक शकता. बरोबर. पूण मेन ताजो स्टिम्युलस इज फॅटी फूड. बरोबर. आतां तुमी हे एनाटॉमी इतकी सुंदर पद्दतीन सांगला की आतां नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली सगळे पळोवपी तांच्या मनांत आसतलो की दोतोर पित्ताशय खडें जाता म्हणजे कितें, की हाव म्हणजे हे स्टोन खंयच्यान आयले? कारण लोक अशें म्हणटात की मुतूंक जातना कमी जावपाक लागले काय ते मुतखडे जाता,
किंवा आमी उदक कमी पिलें मुतखडो जाता अशें म्हण एक जनरल बिलीफ आसाच ना अशें न्हय. सो हाव अबाउट दीस हें गॉल ब्लॅडर स्टोन जावपाचें कारणां कितें ते कशें जातात आनी वॉट इज द मेकॅनिझम हे फॉर्म कशे जातात. बरोबर. सो जेन्ना आमी पित्त पळयतात, पित्तान 3 पोर्शन असतात. एक म्हळ्यार बायल सॉल्ट्स, दुसरें म्हळ्यार बिलिरुबीन आणि तिसरें म्हळ्यार कोलेस्ट्रॉल. आणि हे तिनूय सॉल्ट्स अशा प्रमाणात असतात की ते पित्त लिक्विड फॉर्मान उरता. तुमकां समजलें, 3 पदार्थ असतात, एक बिलिरुबीन, एक बायल सॉल्ट्स आणि कोलेस्ट्रॉल. म्हणजे हांव एक्झाम्पल म्हणून सांगता की आमी जे रिफील बरयतात पेनान तातूंत एक शाई आसता, मागीर एक पिगमेंट आसता ब्लू कलरचे किंवा ब्लॅक कलरचे पिगमेंट जालें. एक सोल्युशन आसता की तातूंत ते पातळ उरचें म्हणून. तिसरो असो एक सबस्टन्स आहा वीच डजंट म्हणजे तो सुकचो न्हय म्हणून एक सबस्टन्स घातिल्लो आसता. सो हे 3 पदार्थ एकच जावन आमी ते पेन फ्लुएंटली वापरूं शकता. सो ह्या तिनी पदार्थाचे कॉम्बिनेशन जावन तो बायल तयार आसता. करेक्ट. आता हातूंतल्या खंयच्या एक पदार्थाचें जर प्रमाण वाडलें, फॉर एक्झाम्पल बिलिरुबीन. बिलिरुबीन म्हळ्यार कितें, आमचे शरिरान रेड ब्लड सेल्स असतात. रेड ब्लड सेल्सान हिमोग्लोबीन असता. जेन्ना हिमोग्लोबीन डिस्ट्रॉय जाता, हिमोग्लोबीन लायज जाता, आरबीसीचें लायफ जेन्ना सोंपता तेन्ना ह्या हिमोग्लोबिनाचो बाय प्रॉडक्ट म्हणून बिलिरुबीन तयार जाता. अच्छा. आनी हें बिलिरुबीन आमच्या बॉडींतल्यान भायर वचपाक जाय. हें बिलिरुबीन बॉडीक भितर उरपाक जायना म्हणून लिव्हर तें बिलिरुबीन घेता, ताजेर प्रोसेस करता आनी ताका एक सोल्युबल फॉर्मान करून तें पित्तान सोडटा आनी तें मागीर मुताचे वाटेन आमचें भायर सरता. सो जेन्ना हे 3 पदार्थ असतात, एक बिलिरुबीन, एक बायल सॉल्ट्स आणि कोलेस्ट्रॉल, हातूंत खंयच्या एक पदार्थाचें प्रमाण वाडलें तो पदार्थ हळू प्रेसिपिटेट जावपाक लागता. तो गॉल ब्लॅडरान हळू सकल बसपाक लागता आनी अशें ओवर पिरियड ऑफ टायम जालें की ताचे बारीक खड्यांक रुपांतर जाता आनी ते स्मॉल खड्याचेर आनी 2 कण बसले अशें करून तो व्हडलो खडो जाता. केन्ना केन्ना एक खडो व्हड जाता, एक खड्याचे 10 पीसीस जातात, जावं केन्ना 10 स्मॉल टायपाचे खडे तयार जातात आनी ताका लागून आमी म्हणटात गॉलस्टोन कॅन बी सिंगल ऑर मल्टिपल. अच्छा. सो आमी आतां तुमकां सांगलें गॉल ब्लॅडर स्टोन्स 2 टायपाचे असतात. एक म्हणटात आमी पिगमेंट स्टोन्स. पिगमेंट स्टोन्स म्हळ्यार कितें, बिलिरुबीन आसा, पिगमेंट स्टोन आसा आनी दुसरो आसा कोलेस्ट्रॉल. पिगमेंट स्टोन जे असतात ते ब्लॅक असतात कलरान. आमी ऑपरेशन करतना आमी गॉल ब्लॅडर ओपन करून पळयतात काडटरीर बाबा तातूंत ब्लॅक कलर स्टोन, वी नो दे आर पिगमेंट स्टोन्स. खूब फावटी आमी चिंततात ते कलर आसता तांचो येल्लो लायट ग्रीन, ते कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स. सो ज्या प्रमाणे ज्या आमच्या पित्तान ज्या द्रवाचें प्रमाण वाडटा, जावं आयदर बिलिरुबिनाचें वाडटा जावं आयदर कोलेस्ट्रॉलाचें वाडटा, त्या प्रमाणे हे स्टोन तयार जातात. आनी खूब फावटी तर आमी म्हणटात मिक्स स्टोन्स, म्हळ्यार ब्लॅकय असतात आनी येल्लोय असतात. सो दिस इज द मेन रिजन खंयच्या एक पदार्थाचें प्रमाण वाडप. आतां हें प्रमाण कित्याक वाडटा हो तुमी फुडलो प्रश्न म्हाका विचारतले. बरोबर. आतां एक तर आमचो डायट. जेन्ना आमी गॉल ब्लॅडराचें इटिओलॉजी कारणां डिस्क्रायब करतात तेन्ना आमी म्हणटात फॅट, फिमेल, 40, फर्टायल. म्हळ्यार असो ताका एक एक्झाम्पल आमी दितात. म्हळ्यार 40 to 50 ह्या एजी मदीं हे कोलेस्ट्रॉलाचे स्टोन वाडपाक शकतात. ओबेसिटी, फॅटी, फर्टायल म्हळ्यार कितें, जांकां चड भुरगीं आसात, जावं प्रेग्नन्सी टायमार कॉलिस्टेसीस नांवाची एक स्टेट जाता, तातूंत आमचें पित्त जें आसा तें दाट जावन येता. दाट जालें की ऑब्वियसली ताचे खडे जावपाक शकता. आनीक फिमेल म्हळ्यार बायलां मदीं. सो फॅट 40, फिमेल, फर्टायल. बरोबर. पण जशें तुमी सांगलें की फॅट, फर्टायल, फिमेल ऑफ 40 आतां तितक्यात पुरते मर्याद रावन आसतना इवन दादल्यांनी ते जावं शकता. दादल्यांनी जायता बिकॉज अगेन डायट ताजो प्रॉब्लेम आसा. आनीक आमी तुमकां म्हळें की पिगमेंट स्टोनूय जावपाक शकता. जेन्ना आमच्या बॉडीन जो रेड ब्लड सेल आसा तो मोडपाचो जावं ताजें लायज जावपाचें प्रमाण वाडटा, ताका म्हणटात हिमोलायटीक एनिमियाज. एक टायपाची दुयेंसां जेन्ना आमच्या बॉडींतले रेड ब्लड सेल्स ऑटोमॅटीक डिस्ट्रॉय जातात तेन्ना आमचें बिलिरुबीन बॉडीन वाडटा आनी बिलिरुबीन वाडलें की बिलिरुबिनाचें प्रमाण बायलान वाडटा, तें प्रेसिपिटेट जाता आनी ताजे तुमकां पिगमेंट स्टोन जावपाक शकता. सो डॉक्टर सांगतना परत अगेन हांव तुमचे बॅक टू युअर वॉटर टँकान वता की हे स्टोन जावपाचें ज्या पद्दतीन तुमी सांगलें की जें आमी उदक पितात नळाचें त्या प्रत्येक म्हणजे त्या उदकान थोडेशे डस्ट पार्टिकल्स आसतात, धूळ आसता किंवा माती आसता. बरोबर. पण जर ते मातयेचें प्रमाण वाडलें, समजा पावसाक लागून वाडलें किंवा तुवें फिल्ट्रेशन युनिट सारको चल्लो ना गव्हर्मेंट वॉट एवर इट इज, आनी जर ते मातयेचें प्रमाण वाडलें जाल्यार मागीर ती माती त्या पायपांनी वचून खंय तरी ब्लॉक जावपाक लागता.
त्यातून एडिशनल फॅक्टर म्हणजे समजा ती पायपा जर तुम्ही कळम्याला जर आनीक एडिशनल फॅक्टर जाले सो हाका लागून खंय तरी ब्लॉक जावन तुमच्या नळाक उदक येना. सो बेजिकली कितें आसा, जें उदक जें आसा टाकयेंतलें तें कंटिन्युअस फ्लो जायत उरपाक जाय. जेन्ना जर ताचें स्टॅग्नेशन जालें, तें तुंबून उरलें, तुंबून उरप म्हळ्यार तें दाट जालें तातूंतले स्टोन प्रेसिपिटेट जातात. सो तुमी म्हणटा एकदम बरोबर पॉयंट. जर हें गॉलब्लॅडराचें फंक्शन रेग्युलर जालें ना, गॉलब्लॅडर खूब टायम फंक्शन करपाक शकलें ना, ताची मुवमेंट बरी जाली ना जाल्यार गॉलब्लॅडर तातूंत तो बायल साचून उरता, तो स्टॅग्नेट जाता आनी स्टॅग्नेट जावन तातूंतल्यान तो हळू एक स्टोन पयलीं इन द फॉर्म ऑफ मायक्रो क्रिस्टल्स, मागीर ताजे आनीक डेपॉझिट जावन स्मॉल आनी मागीर मिडियम सायज, लार्ज सायज आनी केन्ना तर आमी पळयतात फूल गॉलब्लॅडरच स्टोनान भरिल्ले आसता आनी गॉलब्लॅडराच्या सायजीचो स्टोन जाल्लो आसता. बरोबर, अशें आमकां एग्जांपलां दिसतात. करेक्ट. डॉक्टर हे सांगतना आनी आतां तुमी सांगलें न्ही केन्ना गॉलब्लॅडराच्या येदोच स्टोन जाल्लो आसता आनी अशें आमी खुबशे फावटी पळयता की इट इज जस्ट एक्सिडेंटल फायंडींग. म्हणजे जेन्ना आमी एक्सिडेंटल फायंडींग म्हणजे कितें की पेशंट आनी खंयच्या कारणाक लागून डॉक्टरा कडेन गेल्लो आसता, तो कित्याक तो अल्ट्रासावंड करता आनी देन वी फायंड अ लॉट ऑफ गॉल स्टोन. जशें तुमी सांगलें की हे बारीक आसूं शकता, एक मोठो आसूं शकता किंवा एक आख्खो तो गॉलब्लॅडराचे शेप घेवन तेदो व्हडलो तो जावं शकता. बरोबर. सो म्हाका सांगा डॉक्टर की हाचे आतां सर्वसामान्य मनशा खातीर ताका आपल्याक कळप कशें आपल्याक गॉल स्टोन आसा काय कितें असो एक दुबाव केन्ना ताच्या मनान येवपाक ना. जाय? हो एक प्रश्न तुमी अत्यंत बरो प्रश्न विचारला. आमी ताका म्हणटात गॉल स्टोन्स इज अ सायलंट डिसीज. 80% जे गॉल स्टोन आसात ते तुमकां कांयच त्रास करनात, ते तुमच्या गॉलब्लॅडरान लिपून बसतात. खूब फावटी पेशंट आनी कित्या कारणाक लागून सोनोग्राफी करता, मे बी गुरवार आसा म्हूण करता, पोटान दुखता म्हूण करता, किडनी स्टोनाक लागून करता, जावं खूब फावटी आमी छातयेचो एक्सरे काडटात, तेन्ना हाका आमी इन्सिडेंटली डिटेक्टेड म्हळ्यार तुमकां ते त्रास करनात, पूण त्या टायमार तुमी टेस्ट केलो आनी दिश्टी पडले आनी तुमकां ते गॉल स्टोन दिसता, ताका आमी म्हणटात सायलंट गॉल स्टोन्स. म्हणटरीर हो एक प्रकार जालो. दुसरो प्रकार हाजी लक्षणां कितें, जावं हाजे सिम्पटम्स कितें, जावं हाजे लोकांक त्रास जावप कितें, हो प्रश्न तुमी तुमच्या दुसऱ्या प्रश्नाचो तो भाग आशिल्लो. सो ताजे आन्सर दितना हांव म्हणटा की 2 टायपाची दुयेंसां आमकां जावपाक शकतात. एक म्हळ्यार गॉलब्लॅडराक सूज येता आनी ताका आमी म्हणटात कॉलिसिस्टायटीस. गॉलब्लॅडराचें इन्फ्लमेशन, गॉलब्लॅडराचें इन्फेक्शन हाका म्हणटात आमी कॉलिसिस्टायटीस. कॉलिसिस्टायटीस कित्याक लागून जाता, ते स्टोन एकदां वचून ताजी जी नॅक आसता, ते तोंड आसता, त्या तोंडार स्टोन बसता आनी हो स्टोन बसलो की गॉलब्लॅडर भितर सुजता, ताजी मुवमेंट जायना उदकाची, सो टाकी ती फुगता, तातूंत इन्फेक्शन जाता आनी ताका म्हणटात आमी कॉलिसिस्टायटीस. हे कॉलिसिस्टायटीस 2 टायपाचें आसता, अक्यूट कॉलिसिस्टायटीस आनी क्रॉनिक कॉलिसिस्टायटीस. अक्यूट कॉलिसिस्टायटीस म्हळ्यार कितें, तुमकां पेन जावपाक लागली आनी विदीन 6 वरांनी ती पेन खूब वाडली, अनबेरेबल पेन जाली आनी तुमकां डॉक्टरा म्हऱ्यान येवपाक पडलें. म्हळ्यार पयलीं केन्नाच अशें जावं ना अशी पेन जाली आनी तुमी त्या टायमार येवन डॉक्टरा कडेन डायग्नोज केलें, गॉलब्लॅडराक सूज आसा, गॉलब्लॅडराची लायनींग जी आसा ती 4 मिलीमिटरा परस जर मोठी दिसता अल्ट्रासाउंडाचेर, जाल्यार ताका आमी म्हणटात अक्यूट कॉलिसिस्टायटीस. क्रॉनिक कॉलिसिस्टायटीस म्हळ्यार कितें, ते स्टोन गॉलब्लॅडरान आसात आनी हळू गॉलब्लॅडराक भितरल्यान इन्फेक्शन करतात, तुमकां मायल्ड पेन जाता, डेकर येवप, बेल्चिंग जावप, केन्ना ही पेन आमची शोल्डर ब्लेड जी आसा, फाटलें स्कॅपुला बोन, ताच्या सकयल्या पोर्शना कडेन वचून थंय दुखप, ताका आमी रिफर्ड पेन म्हणटात. आनी केन्ना ही पेन जी आसा कॉलिसिस्टायटाची, ती पेन इवन आमच्या मेन जो स्टर्नम बोन आसा ताच्या फाटल्यान जावपाक शकता आनी इतली सिवियर पेन जाता की खूब फावटी इवन पेशंट म्हणटात की इट मे बी सिम्युलेटिंग अ हार्ट अटॅक. म्हळ्यार खूब फावटी आमी पेशंट पळयतात की हे पेशंट फिजिशियन डॉक्टरा म्हऱ्यान वतात. नॉर्मली गॉलब्लॅडर स्टोन्स म्हळ्यार सर्जन डॉक्टरा म्हऱ्यान येवपाक जाय, ते फिजिशियन डॉक्टरा म्हऱ्यान वतात आनी तांचो ECG करतात. मे बी दे आर ट्रिटेड ऑल्सो फॉर कित्याक पेन जाली म्हणटा BP वाडलो आनी दे आर ट्रिटेड एज अ हार्ट अटॅक. आनी खूब फावटी मागीर जेन्ना आमी टेस्ट करतात, अल्ट्रासाउंड केलो दुसरे दीस जावं पेन सबसायड जाली, मागीर पेशंट परत आयलो, सो तेन्ना कळटा अरे बाबा ही पेन गॉलब्लॅडराची. म्हणटा गॉलब्लॅडराची जी पेन आसा ती अशी डिफरंट टायपाची आसपाक शकता. म्हणजे सादे म्हणजे तरेकवार रुपांनी तो प्रेझेंट करपाक शकता. तातूंतलो एक फक्त रिपीट इतक्याच खातीर करता की लोकांक कळचें की रिट्रोस्टर्नल म्हणजे ताका आमी हार्ट अटॅकाची पेन जी आसता की तेन्ना हार्ट अटॅक येता तेन्ना की ह्या मदल्या भागान त्या मदल्या हाडाच्या फाटल्यान पेन सुद्दां जावं शकता. फाटल्यान जे आमचे हाड आसता स्कॅपुला म्हणून शोल्डराच्या फाटल्यान थंय पेन जावं शकता किंवा सादी पेन जशें डॉक्टरान सांगलां तेन्ना तुमकां कॉन्स्टंट एक पर्सिस्टंट पेन आसूं किंवा एक्यूट पेन म्हणजे अचानक खूब पेन जावं शकता. हे खंयचेंय प्रेझेंटेशन आसूं शकता. सांगपाचो हेतू होच की एकदम डोंट बी पॅनीक. तर अशा वेळी तुमी तुमच्या मनाचे बाबतींत हें आसूं शकता कारण केन्ना मनीस म्हणजे हार्ट अटॅक नासतना ताका हार्ट अटॅक येवंक शकता. बरोबर. सो ही तुमकां एक टायपाचें प्रेझेंटेशन जालें. दुसरें प्रेझेंटेशन कितें जाता, हे जे स्टोन्स आसात ते स्टोन्स आमी पळयले, टाकयेची सिस्टम कितें आसा, टाकयेक एक पायप आसता, ह्या गॉलब्लॅडराक एक पायप आसा
आणि तो पायप म्हणटा ताका आमी कॉमन बायल डक्ट. हो पायप येवन आमच्या इंटेस्टिनात देंवता आनी तेन्नाच तें गॉलब्लॅडरांतले बायल इंटेस्टिनात येवपाक शकता. हे जेन्ना स्टोन ह्या पायपां येवन अडकतात, तुम्ही लास्ट टायम म्हळें जशी कळम आयली पायपाक आनी कळम घेवन तो पायप ब्लॉक जावपाक शकता, तशें हे स्टोन येवन पायपान अडकतात. हे जेन्ना स्टोन पायपान अडकतात तेन्ना ताचे 3 इफेक्ट जावपाक शकतात. फर्स्ट इफेक्ट म्हळ्यार कॉलेंजायटीस. कॉलेंजायटीस म्हळ्यार कितें, आमचें जें पित्त आसा तें बॉडींतल्यान भायर वचपाक जाय युरिनांतल्यान, पूण तें बायल डक्ट ब्लॉक जाल्ल्यान तें पित्त सकयल देंवपाक शकना. आनी हें जेन्ना जाता तेन्ना पेशंटाक पेन, फीवर आनी जॉन्डिस, आमी म्हणटा का ह्यो 3 गोश्टी बरोबर जर उरल्यो, सिवियर पोटान दुखप आनी गॉलब्लॅडरान पोटान खंय दुखता, आमच्या लिव्हर जंय आसा, लिव्हर आसता आमच्या उजव्या सायडीन बरगड्यात सकल, सो हांगा गॉलब्लॅडर आसता, ताका लागून पेनय त्याच रिजनात जाता. त्या रिजनात पेन जाली, तुमकां फिवर आयलो, फिवर जोर येवप कसो, कुलकुल्यांनी, थंडी खावन जोर येवप, सामकें अशें शिवरिंग येता आनी मागीर तुमकां जोर येता, आनी जॉन्डिस म्हळ्यार कामीण जावप. ह्यो 3 गोश्टी जर बरोबर जाल्यो आमी ताका म्हणटात कॉलेंजायटीस. दुसरो प्रकार स्टोन सकल देवन जावपाक शकता, ताका म्हणटात आमी कॉलिडोकोलिथियासीस. म्हळ्यार त्या डक्टान तो स्टोन येता, तो स्टोन येवन थंय तुमकां पित्त तुमचें ब्लॉक करता, तुमकां कामीण जाता, ताका लागून तुमचें फॅटी फुडाचें एब्झॉर्प्शन जायना. कित्याक फर्स्ट पॉयंट आमी पळयलो, बायल इज इम्पॉर्टंट फॉर फॅटी, म्हणटकीर हो फॅट सगळें आसा तें आमच्या संडासांतल्यान वता, माल एब्झॉर्प्शन जाता, ताका आमी म्हणटात स्टिटोरिया ऑर सारको असो तेलकट संडास जावप, ही सिम्पटम जावपाक शकतात. आनी तिसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट जें सिम्पटम, जें कॉम्प्लिकेशन आसा गॉलस्टोन सकल देवपाचें, तें पेनक्रेटायटीस. कित्याक आमी जर एनाटॉमी पळयली जाल्यार बायल डक्ट आनी पेनक्रियाजाची डक्ट ह्यो दोनूय गोश्टी एक जॉयन जावन एका बरोबर इंटेस्टिनान देंवतात. ताका लागून केन्नाय जर हो स्टोन येवन पेनक्रियाच्या डक्टाच्या तोंडार बसलो जाल्यार पेनक्रियाटीक ज्यूस जो आसा तो इंटेस्टिनात देंवना, तो पेनक्रियाजात तुंबून उरता, आनी ताका लागून पेनक्रेटायटीस नांवाचो एक सिवियर आजार जावपाक शकता, वीच कॅन बी इवन लायफ थ्रेटनिंग. म्हणून आमी म्हणटात खूब फावटी की बाबा तुका जर गॉलस्टोन आसा, तुका जरी त्रास करना तरी तें ऑपरेशन करून तुवें गॉलब्लॅडर काडून उडोवया. कित्याक केन्ना कॉम्प्लिकेशन जातली ही आमच्यांनी प्रेडिक्ट करपाक जायना. आनी जर ती जाली जाल्यार ती जॉन्डिस आसतली, जावं पेनक्रेटायटीस आसतली, काय माल एब्झॉर्प्शन आसतलें, हें आमच्यांनी प्रेडिक्ट करपाक जायना. पूण ही कॉम्प्लिकेशनां गॉलस्टोनाक लागून जावपाक शकतात, हाजें नॉलेज आमकां सगळ्यांक आसपाक जाय. बरोबर. डॉक्टर, तुमी म्हाका खूब सुंदर तरेन विस्कटावन सांगलें. आनी होच प्रश्न आतां म्हणजे पळोवप्यांच्या मनान केन्ना केन्ना येता आसतलो की आतां जशें तुमी म्हणलें एक इन्सिडेंटल फायंडींग, एक डॉक्टरा कडेन पेशंट गेल्लो आनी खंयच्या कारणान पोटान दुखता म्हणून, डॉक्टरान कित्याक बाबा कारण कितें आसा तें पळोवपा खातीर म्हणून अल्ट्रासावंड केलो. अल्ट्रासावंड केल्या उपरांत ताका अशें दिसून आयलें की बाबा हेच्या गॉल ब्लॅडरान म्हणजे पित्ताशयान एक खडो आसा. आतां अ ट्रिकी क्वेश्चन इज लायक दीस की बाबा तुमी खंयच्या कितक्या सायजीच्या गॉल स्टोनाक यू विल एडवायस रिमुवल, काय दिसलो काय तुमी काडूंक सोदतले, काय बाबा 2 आसा जाल्यार काडूंक सोदतले, काय ते बारीक आसा जाल्यार काडूंक सोदतले, काय समजा आतां तुमचेच एक्झाम्पल मातशें फुडें, आय एम आस्किंग लिटल एकेडमिक ट्विस्ट. समजा गॉल ब्लॅडराचो सायज आनी किंवा गॉल तुमचे ते बायल डक्ट आसा ताचे सायजी पेक्षा जर व्हडलो गॉल स्टोन आसा जाल्यारूय तुमी तो काडया म्हणटले, काय वॉट इज युअर वे ऑफ मॅनेजमेंट एज पर द सायज? तुमी आतां प्रश्न विचारलो, हांव ताजें विस्कटोवन सांगता. जेन्ना पेशंटाक सिम्पटम जातात, सिम्पटम म्हळ्यार कितें, उजव्या सायडीन दुखप, छाती फाटल्यान दुखप, नाल्यार फाटल्यान दुखप, शोल्डर ब्लेडीज कडेन, रिफर्ड पेन, जावं वॉमिटींग, ब्लोटींग, गॅसियस डिस्टेन्शन, हाका म्हणटात आमी सिम्पटोमॅटीक गॉलस्टोन. सिम्पटोमॅटीक गॉलस्टोन कितल्या सायजीचो उरूं, तो जर मोर देन 3 मिलीमीटर सायजीचो उरलो जाल्यार तें गॉल ब्लॅडर काडप अत्यंत गरजेचें. एक प्रश्न तुमचो डाऊट क्लियर जालो. सिम्पटम जाले म्हणटकीर आमकां आनी तकलेचो टेन्शन ना. सिम्पटम्स वी हॅव डन सोनोग्राफी, आमी कोरिलेट केलें, वी हॅव टू ऑफर हिम ट्रिटमेंट. बाबा हांव 3 मिलीमीटर कित्याक म्हणटा तें तुमकां हांव मागीर सांगतो. बरोबर. दुसरो प्रॉब्लेम जेन्ना येता असिम्पटोमॅटीक, पेशंटाक कांय त्रास ना, पेशंट आमचे म्हऱ्यान येता आनी जेन्ना आमी सजेस्ट करतात तेन्ना पेशंट म्हणटा अरे दोतोर आपल्याक कांय त्रास ना, आपूण हें ऑपरेशन कित्याक करूं. तेन्ना आमी ताका कितें सांगतात, बाबा तुका जर सिंगल स्टोन आसा आनी मल्टिपल स्टोन आसा, तेन्ना आमी अशें विचार करतात मल्टिपल स्टोन आनी सिंगल स्टोन. मल्टिपल स्टोन म्हळ्यार कितें, खूब बारीक बारीक भरपूर स्टोन. हे स्टोन सकल बायल डक्टान देऊन कॉलेंजायटीस, कॉलिडोकोलिथियासीस आनी पेनक्रेटायटीस हे 3 आजार जावपाचे चान्स आर व्हेरी हाय. आनी हें केन्ना जातलें हें प्रेडिक्ट करपाची टेस्ट ना. सपोज आमकां हातार गूट आसा, आमी तें डेली हात लावन ताका पळयतात, बाबा हें वाडटा वाडना. पूण गॉल ब्लॅडर स्टोन जे आसात ते डेली काय तुमी अल्ट्रासावंड करून पळोवपाक शकनात. सेकंड,
ते केन्ना सकल देंवतले हे आमच्यांनी प्रेडिक्ट करपाक जायना. Correct. म्हणून मल्टिपल गॉलस्टोन जर उरले जाल्यार आमी म्हणटात बाबा तूं चड टायम करनाका, ऑपरेशन तुजें करून उडोवया. Absolutely. आतां प्रॉब्लेम येता सिंगल स्टोन. ताका खूब आमी लिटरेचर स्टडी करून असो की ताजेर निष्कर्श आयला की लेस देन 5 मिलीमीटर जर उरलो स्टोन जाल्यार तो प्रॉब्लेम करपाचे चान्स कमी. अच्छा, ओके. आणि मोर देन जर तो 5 to 6 मिलीमीटर उरलो जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाचो चान्स चड आसा. सो बेटर म्हणून तो बेटर टू रिमूव्ह. Correct. आणि तातूंत आनीक तातूंत हांवें तुमकां 3 मिलीमीटराचें एक एक्झाम्पल दिल्लें. तें कित्याक दिल्लें? आमी केन्नाय म्हणटात स्टोनाक मेडिकल ट्रिटमेंट. खूब पेशंट आमकां विचारतात, दोतोर गॉलस्टोन जालात, ताका बाबा तुमचे कडेन तें औषध आसा, ऑपरेशन कित्याक करपाक जाय? सगळ्या स्टोनाक ऑपरेशन करपाची गरज कितें आसा? आतां सगळें डायबिटीसाची मेडिसिन येयलात, प्रेशराची मेडिसिन येयलात, हार्टाच्या दुयेंसाची मेडिसिन येयलात, तुमी गॉलब्लेडराचीच ऑपरेशन कित्याक सजेस्ट करता आमकां? तेन्ना हे लिटरेचरांतल्यान अशी नॉलेज आमचे कडेन आसा की लेस देन 3 स्टोन्स, लेस देन 3 मिलीमीटर, दीज आर ओनली ट्रू क्रायटेरिया जंय तुमकां मेडिकल ट्रिटमेंट दिवन ते स्टोन डिझॉल्व जावपाक शकतात. अच्छा. जर असो की जर 3 मिलीमीटरा परस तो स्टोन मोठो उरलो, 90% तो स्टोन डिझॉल्व जावचो ना. Absolutely. जावना. सो म्हाका दिसता तुमी जो प्रश्न विचारलो ताजे आमी तुमकां डॉक्टर यू हॅव गिवन अ फॅन्टास्टिक आन्सर. इन फॅक्ट आय एम फीलिंग सो हॅपी की लोकांक एक प्रॉपर मेसेज आमी धाडलो. कारण केन्ना केन्ना पेशंटाकूय कळना की दोतोर आपले परीन सांगता की आपल्याक एक गिरायक जाय म्हणून सांगता काय कितें म्हणजे वॉट एव्हर इट इज. सो डॉक्टर आतां आमचे कडेन वेळ सामको थोडो आसा. आतां वी हॅव ऑलरेडी एक कन्क्लुजन काढला की बस स्टोन आसा. जर त्रास जाता ऑपरेशन त्रास जायना, ताजी मल्टिपल काय सिंगल तें पळय. मल्टिपल उरल्यार शुअर ऑपरेशन करप गरजेचें. सिंगल उरल्यार ताजी सायज पळय आनी कशें ताजें पेशंटाची तयारी आसा. दुसरो प्रश्न, वन्स अपॉन अ टायम म्हाका अजून याद आसा की व्हडलें ऑपरेशन म्हणजे व्हडलो दोतोर. आज डेज आर चेंजिंग. ल्हान ऑपरेशन म्हणजे व्हडलो दोतोर. तो ल्हान ऑपरेशन आनी व्हडलो दोतोर अशा संदर्भान जेन्ना आमी उलयता तेन्ना गॉल स्टोन किंवा गॉल ब्लॅडराचो आमी रिमुवल काडटा किंवा गॉल ब्लॅडर काडटा पित्ताशय, हें काडपाचें प्रोसिजर कितें विच इज द सेफेस्ट अँड द बेस्ट वे विच यू कॅन अफोर्ड? तुमी म्हणटा बरोबर. पयलीं म्हणटाले बिगर सर्जन्स मेक बिगर इन्सिजन्स. जितलें व्हडलें कट घालप तितलो सर्जन व्हडलो. पूण आतां बिकॉज ऑफ एडवांट ऑफ लॅप्रोस्कोपी म्हळ्यार कितें? दुर्बिणीची शस्त्रक्रिया. आमी पयलीं जर खंयचो अवयवाचें ऑपरेशन करपा जाय, तो अवयव जंय लोकेट आसा ज्या त्या पोर्शनाक एक व्हडलें कट घालून फूल ओपन करून आमी भितर पळयताले आनी ऑपरेशन करताले. पूण आतां मेडिकल सायन्स इतलें एडवान्स जाला, आमी म्हणटा ताका दुर्बिणीची शस्त्रक्रिया. म्हणजे आमी नाभींतल्यान बोमलेंतल्यान बुराक घालून एक बारीक कॅमेरा भितर घालतात आनी बाकीचे आमकां जाय त्या प्रमाणे बारीक होल मारून ट्रोकार्स घालून इन्स्ट्रुमेंट भितर घालून जी ओपन ऑपरेशनां आमी करताले त्याच टायपाची ऑपरेशनां दुर्बिणीच्या सहाय्यान करतात. ताका म्हणटात आमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी. आनी आतां जें गॉलब्लॅडराचें ऑपरेशन जालां दॅट इज बिकम अ डे केअर प्रोसिजर. म्हळ्यार सकाळ फुडें एडमीट करून ऑपरेशन करून लेट नायट पेशंटाक घरा धाडपाची बसून थोड्या कंट्रीजान हो प्रकार चालीक लागला आनी दीस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ लॅप्रोस्कोपी. बरोबर. सो डॉक्टर आज तुमी आमकां इतकी मोलादीक म्हायती दिली आनी हेंय सांगलें की हें ऑपरेशन समज करचें पडलें जाल्यार खूब दीस एडमीट रावचें पडना. व्हडलो स्कार म्हणजे तुमचें सौंदर्य बिगडचें ना. म्हणजे सिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिमेल्स की बोमलेंतल्यान एक ल्हानशें दुर्बीण भितर घालून हें ऑपरेशन करूं येता. आज ऑपरेशन करून 1-2 दिसां भितर पेशंट बऱ्या पैकी घरा वचूं शकता, नॉर्मल लायफ जगूं शकता. आनी हें सगळें आमकां इतकी विस्कटान म्हायती दिली. म्हाका दिसता इट वॉज रियली अ व्हेरी एकेडॅमिकली ट्विस्ट क्वेश्चन आशिल्लें आनी तुमी खूबच बऱ्या पद्दतीन हँडल केलें. डॉक्टर, ही जी आमची कार्यावळ पळयता ते सगळे आमच्या पळोवप्यांच्या वतीन आनी आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो डॉक्टर टिमीच्या वतीन तुमकां काळजान देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार.